हरशीं आमी पळयता की पॉलिटिक्सान खुर्चेचो खेळ हो जाता, पूण आयज जेन्ना आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन येयलो, हांगासर इतले दीस एक इशू चलता की दोतोराचो इशू चलता, तेन्ना आमी पळयलें की हांगासरूय एक आमकां खुर्ची दिसली, त्या खुर्चेर बरयल्लें कॅज्युअल्टी डिपार्टमेंटाची ती खुर्ची आशिल्ली. आनी जसो आमी म्हणटा की पॉलिटिक्सान जसो खुर्चेचो खेळ चलता, तशी हांगासरूय एक खुर्ची इम्पॉर्टंट आशिल्ली, ती आमकां दिसली. जेन्ना गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांगासर दोतोरां कडेन डिना कडेन डीन ऑफिसान उलोवपाक आयले, तेन्ना ती खुर्ची हांगासर डीन ऑफिसान आयली, जी कॅज्युअल्टी डिपार्टमेंटाची खुर्ची. जाल्यार ह्या खुर्चीचें म्हत्व कितें आशिल्लें तें आमी दोतोराक विचारया. दोतोर, आमी हांगा पळयली की एक खुर्ची हाडली जेन्ना डिस्कशन जालें, सो एग्जॅक्ट कितें प्रकार हो? हांवें सीएमाक एकूच सांगलें की जेन्ना आमी एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तेन्ना एक प्रोटोकॉल आसता. म्हाका सस्पेंड करपाक सुद्दां एक लेटर सारकें येवचें पडटा. म्हाका अपॉयंटमेंट करता म्हणून एक लेटर दिता. तेन्ना इवन ही जर हें आसत कितें आसा आमगेलें अपॉलॉजी आसत, इट शूड कम फ्रॉम द प्रॉपर चॅनल. इट वील कम टू द डीन अँड डीन वील हँड ओवर दॅट. हेल्थ मिनिस्टर डजंट हॅव टू कम ओवर हियर. दॅट इज प्रोटोकॉल. इट इज रिटन न्ही. जशें हांव बर्थडेक हांव ग्रिटींग करता, जशें कंडोलन्स करता, तशें एक चूक जाली बाबा अशें जालें, दॅट कॅन बी. अँड हेल्थ सीएम हॅज टोल्ड दॅट ही वील पास ऑन दॅट दिस थिंग टू HM. आनी HMान इतलें पब्लीक केलां, तितून एक धाकटें त्याच कंटेंट धाडपाक गेलो. प्रश्न कितें आशिल्लो, आमी सांगलें थंयच अशें म्हणून. प्रश्न कितें आशिल्लो, तो रुद्रेशाचो इंट्रस्ट नाशिल्लो. ती खुर्ची, ज्या खुर्चेर तो वचून बसलो आनी थंयच्यान दिलें, ते खुर्चेचो ते इन्सल्ट. कोणी वचून त्या खुर्चेर बसूं शकना न्ही. दोतोराची खुर्ची न्ही ती. सो म्हणून ती खुर्ची आयज तुमी हांगा हाडली. हय, आमी अपॉलॉजी आमकां तेका थंय आपयलोलो. कित्याक जें कितें जाता तें थंय तिची चूक मागपाची, रुद्रेशाची न्ही. इन्सल्ट त्या खुर्चेचो जाला न्ही. आयज सगळे इंडिया येयले कितें, एका दोतोराचो इंट्रस्ट जाला. आनी त्याच बरोबर तेणें प्रोटोकॉल मोडलो हेल्थ मिनिस्टरान. ते खुर्चेर वचून बसलो दोतोराचे, आनी दोतोर उबो रावलो त्या खुर्चे मुखार. सो आतां बेजिकली कितें जालें, जेन्ना भितर मिटींग आशिल्ली, तुमी खुर्ची घेवन आयले, आनी मागीर भायर येवन आमी जेन्ना सगळ्यांक ब्रीफ केली, आमी सगळ्यांच्या वतीन ते खुर्चेची माफी मागली. कोणें आतां ही? आमी सगळ्या दोतोरांनी, की हेज्या मुखार आमी तिची जी डिग्निटी आसा ती आमची जबाबदारी की आमी तिका प्रोटेक्ट म्हणल्यार करता. दोतोरांक दिसता की आपली चूक आशिल्ली म्हणून अशें अकाउंटेबिलिटी न्ही ती. कारण तुमी सगळे दोतोरांनी चूक मागली म्हणून ते खुर्ची न्ही. पळय कशें आसा, खुर्ची खंयची लेगसी ती, तो इंडिविज्युअल ना न्ही तो. एका दोतोराचे लिगसी जेन्ना अशें जाता आनी तो दोतोर म्हणून जेन्ना जाता, तेन्ना खंय तरी आमी सगळ्यांची कलेक्टीव जबाबदारी न्ही ती. आनी हेल्थ मिनिस्टर कोण, इट इज हाव ही इज अवर रिप्रेझेंटेटीव न्ही. जेन्ना गव्हर्मेंट आसा, इट इज अवर ओन रिप्रेझेंटेटीव. जशें इवन डिना कडेन चुकलें, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो आमी सगळे सीएमा सकट सगळ्यांनी सांगलें वील मेंटेन दीस डिग्निटी ऑफ दॅट चेअर. ओके, थँक्यू दोतोर. सो आमकां कळ्ळें आसतलें की जेन्ना हांगासर ती खुर्ची हाडली कॅज्युअल्टी डिपार्टमेंटाची, जाल्यार त्या खुर्चेचें इम्पॉर्टन्स कितें आशिल्लें तें कळटा. कारण जशें आमी म्हणलें की जेन्ना आमी पॉलिटिक्सूय म्हणटा तेन्ना सगळो खुर्चेचो खेळ आमी म्हणटा. तशेंच हांगासर जेन्ना हो येदो व्हडलो इशू गोवा मेडिकल कॉलेजीन जालो, तेन्ना हांगासर एक खुर्ची इनवॉल्व जाली. ती म्हणटा ती त्या दोतोराची, म्हणल्यार फक्त त्या एक दोतोराची न्हू, जे दोतोर कुट्टीकर आशिल्ली त्यांची खुर्ची न्हू, जाल्यार ती एक खुर्चेचो मान आशिल्लो. ते म्हणटा त्या खुर्चेक रिस्पेक्ट आसता, ती दोतोराची खुर्ची आनी तेजेर फक्त दोतोरूच बसूंक जाय. खंय तरी त्या खुर्चेचो अपमान जालो असो त्या दोतोरांक दिसलो. आनी ती खुर्ची तेंच्यांनी आयज हांगासर जेन्ना चीफ मिनिस्टरा वांगडा मिटींग आशिल्ली तेन्ना हाडली. दोतोर म्हणटा की सगळ्यांनी मेळोन दोतोरांनी त्या खुर्चेची माफी मागली की ते लोक त्या खुर्चेची डिग्निटी त्या वेळार दवरपाक शकले ना, म्हणून तेंच्यांनी माफी मागली. आनी अशें आमी पळयता की जो येदो व्हडलो इशू आशिल्लो, जो स्ट्रायक आशिल्लो, तो आयज एक्चुली हांगासर आफ्टर हे डिस्कशन सगळो रिसॉल्व जाला. प्रुडंटा खातीर GMCच्यान हांव स्वप्नील तारी.